नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. 1 एप्रिलाच्या मुहूर्तार स्मार्ट सिटीन केले पणजेकारांक परतून निराश. पणजे काँग्रेस ब्लॉक कमिटीचे स्मार्ट सिटी प्रशासनाचेर फार. सीईओक दिले निवेदन. गांवांतल्या लोकांक दर एका सरकारी येवजणेचो मेळपाक जाय लाव. सरकारी येवजणेचो लाव लोकां मेरेन पावपाकडे दुर्लक्ष करपी कर्मचाऱ्यांचेर करतले कारवाय. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताची शिटकावणी. भाजप मोगो युती तुट्टली अशें केन्नाच म्हणूंक ना. युतीचो निर्णय पुरायपणान केंद्राचो. मुख्यमंत्र्याचो 2 दिसांत यू टर्न. पणजे मराठी प्रेमींचो निर्धार मेळावो. मराठी खातीर वोट बँक तयार करून सरकाराचेर दबाव हाडपाचो प्लॅन. तालुका पातळीचेर मराठी खातीर तयार करतले समित्यो. मराठी प्रेमीं कडल्यान कोंकणीचेर टिका. आमकां कामार घेयात. कांय वर्सां आदीं कामावयल्यान काडिल्ले नेस्लेच्या कंत्राटी कामगारांचे दिवचल मावळिंग्या. कंपनी भायर धरणे आंदोलन. नावेली नागमोडे वाठारांतल्या लोकांक सिवरेज पायपलायनीच्या कामाक लागून सोंसचे पडटात त्रास. 31 मार्च मेरेन काम पुराय करपाचें दिल्लें आश्वासन. केन्ना जातली समस्या सुटावी, थळाव्यांचो प्रश्न. आनी आतां खबरो विस्तारांत. भाजप मोगो पक्षां मदीं युती तुट्टली अशें आपणें केन्नाच म्हणूंक ना. दोनूय पक्षां मदीं युती कायम उरतली. युतीचो निर्णय पुरायपणान केंद्राचो आसतलो अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलें. मांद्रे आनी प्रियोळ मतदारसंघ भाजपा कडेन उरतले ह्या मुख्यमंत्र्यान केल्ल्या स्टेटमेंटा उपरांत राजकीय खवदळ निर्माण जाल्लो. दुसरे वटेन जीत आरोलकराक मोगोचो अध्यक्ष करूं येता, पूण मोगोच्या घटने प्रमाण अध्यक्ष जावचे खातीर पक्षाचो वांगडी जाले उपरांत 6 वर्सां पुराय जावपाक जाय अशें मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकाराचें म्हणणें. पळयात पुराय बातमी. मांद्रे आणि प्रियोळ मतदारसंघ भाजपाकडे उरतले ह्या मुख्यमंत्र्याच्या स्टेटमेंटा उपरांत राजकीय खवदळ निर्माण जाल्लो. तातूंत भर म्हूण भाजपाक मोगोकडे युती करपाची कसलीच गरज ना अशें मंत्री गोविंद गावडेन सांगिल्लें. मात दोनूय पक्षां मदली युती तुट्टली अशें आपणें सांगूं ना. युतीचो निर्णय पुरायपणान केंद्राचो आसतलो. भाजप आनी मोगो मदीं कसलोच वाद ना. ताका लागून दोनूय पक्षां मदीं युती ही उरतलीच अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलां. मजगतीं मांद्रे मतदारसंघाचो आमदार जीत आरोलकारान मोगोचो अध्यक्ष जावपाची इत्सा परगटायल्ली. उपरांत मोगो पक्षाक कापस्ताद आसा जाल्यार पक्षाचें अध्यक्षपद जीत आरोलकाराक दिवचें अशें आवाहन मंत्री गोविंद गावडेन मोगोक केल्लें. ताचेर मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकारान प्रतिक्रिया दिल्या. ताचे म्हणणे प्रमाण जीत आरोलकाराक मोगोचें अध्यक्षपद दिवं येता, पूण मोगो पक्षाच्या घटने प्रमाण अध्यक्ष जातलो जाल्यार पक्षाचो वांगडी जाल्या उपरांत 6 वर्सां पुराय करप सक्तीचें आसा. जीत आरोलकाराक अध्यक्ष कर अशें सांगपाचो अधिकार गोविंद गावडेक ना अशें दीपक ढवळीकारान सांगलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मराठी लोकांनी सामान्य मतदार म्हणून रावून चलचें ना. मराठी मोग्यांनी आपली वोट बँक तयार करपाची गरज आसा अशें विधान सुभाष वेलिंगकारान केलें. पणजे जाल्ल्या मराठी राजभाशा निर्धार समितीच्या मेळाव्याक मराठी मोग्यांचो उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो. ह्या वेळार सुभाष वेलिंगकार उलयतालो. येता त्या विधानसभा वेंचणुकेंत मराठी मोग्यांनी आपली ताकद दाखोवपाचें आवाहन सुभाष वेलिंगकारान केलें. राजभाषा कायद्यात मराठीला जे स्थान दिलं गेलं ते असंच नाही मिळालं. एक फार मोठं आंदोलनातून मराठीला सहभाषेचा दर्जा मिळाला. वास्तविक मराठी ही एकमेव राजभाषा व्हायला हवी होती, पण नाही, अन्याय झाला, मराठीवरती अन्याय झाला. ठीक आहे, सगळं आम्ही सोसलं सगळं, पण जसा वेळ जात गेला त्यांचा विरुद्धपणा कळून चुकला. आज 38 वर्षांनी आपण सगळे कोकणीची प्रगती बघत आहोत. मग कोकणीबद्दल काही म्हणणार नाही, काय भानगडी त्यांनी केल्या आणि कशी राजभाषा झाली काहीही म्हणणार नाही. साहित्य अकादमीने कशी मान्यता दिली, घटनेच्या 8व्या परिशिष्टात ती कशी सामील करून घेतली गेली यावरही मी काही बोलणार नाही आहे. पण आज 37 वर्षांनी म्हणजे 4 गरिबाच्या बहुजनाच्या 4 पिढ्या बर्बाद झाल्या. ज्या भाषेला काही आपल्याला भविष्य दिसत नाही अशा भाषेत मुलांना शिकवून
धड पुस्तकं नाही, व्याकरण नाही, त्यांचं अजून त्यांचे क्रमांकन नाही त्या भाषेला. आज आमच्या जबरदस्ती ती भाषा आम्हाला शिकवली जात आहे. आणि ज्या माझ्या मराठीने जेवढं सोसलं आहे ते आता खूप झालेलं आहे. पुढे कधीतरी योग्य वेळी आपल्याला मराठी प्रेमींचे एक विशाल शक्ती प्रदर्शन घ्यायचे आहे. 15-20 हजारांचा समुदाय सहज एकत्र आणायचा आहे. म्हणून संघटन बांधणीसाठी या तालुका बैठका ज्या पुढच्या 3 महिन्यात करायच्या आहेत आपल्याला, यशस्वी कराव्या लागतील. यापुढे मराठी प्रेमी केवळ सामान्य मतदार म्हणून असून चालणार नाही. मराठी वोट बँक मतपेढीमध्ये आपले रूपांतर घडवून आणावे लागेल. एक आमदाराला गाठून एवढी मतं जर तुला पडली नाहीत तर तू निवडून येणार नाहीस, हे सांगण्याची ताकद आपणा सर्वांना आली पाहिजे. मराठी प्रेमींचे उपद्रव मूल्य, न्यूसन्स व्हॅल्यू ज्याला म्हणतात, विशेषतः राजकीय उपद्रव मूल्य, ते राजकीय उपद्रव मूल्य कोकणीमध्ये आहे. गुंडगिरी, दादागिरी, हिंसाचार जो त्यावेळी झाला, हे सगळं जे आहे ते राजकीय उपद्रव मूल्य आहे. आपण सगळे सज्जन आहोत, घरी बसणारे, कोणाला शिव्या न घालणारे, कोणाच्या अंगावर न ओरडणारे. राजकीय उपद्रव मूल्य म्हणून काय असतं हे प्रत्येकाला माहीत असेल. ते आपल्याला वाढवावे लागेल. लोकशाहीत गुणवत्तेची कदर केली जात नाही. इथे ओनली हेड्स काउंट. 2027 ची विधानसभा निवडणूक ही आपल्या या लढ्याची कालमर्यादा आहे. 2025 आणि 2026 अशी 2 वर्षे आपण दम धरायचा आहे, कार्य करायचं आहे, संख्येचं प्रकटीकरण करायचं आहे, शक्तीचं प्रकटीकरण करायचं आहे. या 2 वर्षात संपूर्ण मराठी समाज आपल्याला ढवळून काढावा लागेल आणि आपण तो काढूच. आमकां कामाचेर घेयात अशी मागणी करीत मावळिंगेच्या नेस्ले कंपनीन कामावयल्यान काडून उडयल्ल्या कंत्राटी कामगारांनी सोमारच्यान धरणे आंदोलन सुरू केले. कंपनीच्या गेटी भायर हे आंदोलन सुरू आसा. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कंपनीन 30 कंत्राटी कामगारांक घरा धाडिल्ले. कामावेल्यान घरा धाडिल्ले कंत्राटी कामगारांनी मावळिंगे आशिल्ल्या नेस्ले कंपनीच्या भायर बसून आंदोलनाक सुरवात केल्या. कामगाराच्या मागण्या संबंधान संबंधीत यंत्रणे कडेन पत्र व्यवहार करून लेगीत कोणूच कामगाराचो प्रश्न कानामनार घेनात असो आरोप कामगार संघटने सयत कंत्राटी कामगारांनी केला. न्याय मेळा मेरेन आंदोलन फाटीं घेवचें ना असो निश्चय आंदोलन करपी कामगारांनी केला. कंत्राटी पद्दत बंद करची अशी मागणी ह्या कामगारांची आसा. आम्ही कंपनीन 10 मार्च 2025 रोजी आमकां तांकां डिमांड स्टार्ट डिमांड COD सबमीट केला. त्याच्या उपरांत कंपनी आमकां कांयच रिप्लाय दिवना. परत 24 तारखेक ह्याच महिन्याच्या 24/3/2025 तारखेक परत रिमाइंडर लेटर दिला कंपनी. हे नेस्ले कंत्राटांक दिला, कंत्राटदारांक, कंपनीक दिल्या आणि हेड ऑफिस दिल्ली आतां तांकां दिलेल्या. CC कॉपी हांकां कलेक्टर, DGP, सेक्रेटरी लेबर आणि लेबर कमिशनर सगळ्यांनी दिलेले आसा. ही कंपनी अजून कांयच करिना. म्हणजे आम्ही डिमांड कॉपी दिवन ताका इतको टायम जालो तरी काय रिप्लाय दिना, काय आमच्या वांगडा बसोंक रेडी ना. धाडले कित्याक लागून तेमचे नेमके म्हणजे आमच्या वांगडा 2013 पासून कामगारांक इलिगली काढलेले आसा. कामगारांचे अन्याय जालो आसा. कामगारांच्या पोटा पाण्याचो प्रश्न आसा, उपासमारीचो प्रश्न येयल्लो आसा. कामगारांक हायर आणि फायर काढलेला, इलिगल काढलेला. टर्मिनेशन लेबर कमिशन कंप्लीट चालू आसा आणि काय चालू आसा. ही कंपनी आमच्या वांगडा बसोन टाळाटाळ करता. पण एकच मागणी करता की हे जे कामगार तुम्ही काढलेले असतात त्यांना तुम्ही परत कामाचे रुजू करून घेवचे. आमचो अजिबात मुद्दो ना की कंपनी बंद पडची, कारण कंपनी चालली जर कंपनीचा फायदा जातलो, त्याचबरोबर कामगार जे काम करतात त्यांचाही फायदा जातलो, त्यांचे रोजीरोटी चलतली. आणि केवळ हेच आमचे एकूच उद्दिष्ट असा की हे जे कामगार असतात त्यांना व्यवस्थित तुम्ही रुजू करून घेवचे आणि त्यांचे बी भले जावचे आणि कंपनीचे बी भले जावचे. आम्ही असे अजिबात म्हणना की कंपनी हांगा काढून उडयल्या कारणान कंपनी बंद पडची किंवा कंपनीचे नुकसाण जावचे, अजिबात ना. कंपनी बरे भाशेन चलची हे आमकांय बी दिसता आणि त्याचबरोबर जे कामगार असतात त्यांचे बी पोट चलचे. त्यांचे पोट चलले तर त्यांचे कुटुंब जगतले, नाजाल्यार जगण्याचो प्रश्न असा.
अशें हें जावप हें म्हाका योग्य दिसना. आनी ही जी पद्दत आसा कॉन्ट्रॅक्ट ही पद्दत जावं कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टम म्हाका दिसता ही पद्दतूच बंद जावपाक जाय. कामाचो काडलेलो आहा म्हाका आनी मी 12 वर्सां काम केल्लें आनी मगे घेता म्हणाले 8 दीस 15 दीस आयज घेता फाल्यां घेता म्हणाले आनी घेवचोच ना. भायर बाकीच्यांक घेतले आनी म्हाका कामाचो काडून घेतले आनी अशी कामार एक कपडे ना हे आमी उलय जास्ती म्हणून म्हाका मागीर तेंच्यांनी हे करता. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. स्मार्ट सिटीची डेडलायन सोंपली आणि नेमके एप्रील फुलाच्या मुहूर्तार परतून गोंयकारांच्या पदरात निराशा पडली. पणजे काँग्रेस ब्लॉक कमिटीन स्मार्ट सिटीच्या प्रशासनाचो निशेध केला. बाबत दर्जाचे काम तशेंच स्मार्ट सिटीच्या कामाची मुदत सोंपिल्ल्यान काँग्रेस ब्लॉक कमिटीन स्मार्ट सिटीचे CEO संजीत रॉड्रिक्स हांकां जाप मागपी निवेदन दिलें. स्मार्ट सिटीची डेडलायन सोंपली आणि नेमके एप्रील फुलाच्या मुहूर्तार परतून एकदा पणजेकारांच्या पदरात निराशा पडली. स्मार्ट सिटीची डेडलायन हुपिल्ल्यान परतून एकदा स्मार्ट सिटीचो कारभार येरे म्हाज्या मागल्या म्हणपाची मुभा विरोधकांक मेळ्ळी. मार्चाच्या निमणे मेरेन स्मार्ट सिटीचें काम पुराय करपाची हमी उच्च न्यायालयाक दिल्ले वेळार जावंक नाशिल्ल्यान पणजे काँग्रेस ब्लॉक कमिटीन स्मार्ट सिटीच्या प्रशासनाचेर फार पेटयले. कोट्यांनी रुपया खर्च करून स्मार्ट सिटीचें काम बाबत दर्जाचें आसाच ते भायर काम वेळार पुराय जावंक नाशिल्ल्यान पणजे काँग्रेस ब्लॉक कमिटीन स्मार्ट सिटीच्या कारभाराचो निशेध केलो. बाबत दर्जाचें काम तशेंच स्मार्ट सिटीच्या कामाची मुदत सोंपिल्ल्यान काँग्रेस ब्लॉक कमिटीन स्मार्ट सिटीचे CEO संजीत रॉड्रिक्स हांकां जाप मागपी निवेदन दिलें. त्यांचो जन्मदीन आमी जो 1 एप्रील फूल्स डे म्हणून मनयतात. आयज त्या तुम्ही पळयत आसात सगळ्या पणजेकारांक ह्या गव्हर्मेंटान कशें फूल करून दवरल्यात, पिशे करून दवरल्यात. सगळ्यांक प्रॉमीस केल्लेले की हांगासर एक स्मार्ट सिटी म्हणून कितें तरी जातलें म्हणून. गव्हर्मेंटाक स्वताकूच खबर ना स्मार्ट सिटी म्हणजे कितें आनी त्या नांवा सकयल ह्या गव्हर्मेंटान ह्या शहराची अक्षरशः वाट लायलेली आसा आनी त्या खातीर आयज आमी हांगा जमलेले आसात. हांव अभिनंदन करता पणजी काँग्रेस ब्लॉकचे की तेंच्यांनी हो विशय घेतलो आनी आतां ह्या फुडें पणजी ब्लॉक तुमकां दिसतलें की ज्या ज्या जाग्याचेर स्मार्ट सिटीच्या नांवाच्या खात्या सकयल हे पणजी शहराची वाट लावपाचें जें काम जाल्लेलें आसा थंयसर पणजी काँग्रेस ब्लॉक आंदोलन करतले, लोकां कडेन वयतले, सरकारी अधिकाऱ्यांक मेळटले आनी पणजेचे जे जे प्रॉब्लम्स आसात ते सॉल्व करतले. आयज आमी स्मार्ट सिटी पणजेचें काम संपूर्ण जावंक ना आनी जें कितें काम संपूर्ण जालें पळय दावो करता आमचो व्यवस्थापकीय संचालक संजीत रॉड्रिक्स ऑफ स्मार्ट सिटी पणजी. तर 2015 हे काम स्टार्ट जालें. आयज आसा 2025. 10 वर्सां जावन गेली तरी पुणून हे काम संपूर्ण जावंक ना आनी जें कितें जालां काम संपूर्ण असो दावो करता आमचो CEO ते काम संपूर्णपणे सबस्टँडर्ड आसा. तिचो नियाळ घेतल्यार आमच्या लक्षांत येता की स्मार्ट सिटी नांवाचो एक व्हडलो असो बोमाडो आसा. एक व्हडलें चित्र आमच्या मुखार तुमी दवरलें आनी आमकां सगळ्यांक पणजीकारांक कन्विन्स केलें, पयलीं कन्विन्स केलें की तुमकां स्मार्ट सिटी जातूकर हे लाव मेळटले, हो फायदो जातलो आनी सामकी आमची पणजी जी आसा ती जागतीक पांवड्याचेर आनी फुडें पावतली. जागतीक पांवडो पयसच रावलो, आमची पणजी पणजीच ना. आतां फुलांची डागडुजी केली पळय, फुलांचें सौंदर्यवर्धन केलें पळय, ताका ते तुमी कितें घातलें, सिमेंट घातलें, मागीर तुमी डामर घातलें, ते केन्ना निखळून भायर सरतले ताजे आमकां काय भरोसोच ना आमकां की केन्ना ते सुट्टले म्हणून. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. नावेली नागमोडे वाठारात फाटली 7 वर्सां जाली सिवरेजीच्या पायपलायनीचें काम सुरू आसा. दर वर्सा ह्या सिवरेजीच्या अर्दवट कामाक लागून लोकांक बरे त्रास सोंसचे पडटा अशी कागाळ थळाव्यांची आसा. मार्च 31 मेरेन हे काम पुराय करून येरादारी खातीर हो रस्तो सुरळीत करपाचें आश्वासन संबंदीत प्राधिकरणान दिल्लें. मात सिवरेज प्लांट लागीं आसून लेगीत जर नावेलेच्या थळाव्यांक ह्या समस्येक तोंड दिवचें पडटा आसत तर हेर वाठारांतल्या लोकांचें कितें जाता आसतलें काय असोय प्रश्न ह्या वेळार सर्वेश नार्वेकरान उप्रासलो. नावेले नागमोड्या हांगा आतां 2018तल्यान आमकां हांगा सिवरेज प्रॉब्लेम आसा. पळय तूं पळयतात आसतलो आतां कितें काम करता सगळें करता तें सगळें भितर वता आनी हांव 2018 सून एक्झॅक्टली सारको
MD SPCSL तांकां सगल्यांक बरयता पूण कांयच काम जायना. एवरी इयर एजन्सी येता एक फुडले वर्सा हाजे फुडले वर्सा अशें हांवें सगळ्याक ऑफिशियली रितसर कंप्लेन केल्या पूण एवरी इयर हो पळय आतां फायनल पाविल्ले कडेन आसा पूण हो पळय आतां परतून खड्डो भितर गेल्ले कडेन आसा आनी म्हाका दिसता टाळाटळ करतात. हातूंत भितर खरें सिरियसली इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. बरें, थोडे आतां काल पयर नावेले कोणे फेसबुकार पोस्ट घाल्ले आसा नावेले सिवरेज सुरू जाले आनी लोकांक दिले म्हणून. आमचे पळय हांगा फोन भितर वता मडगांवां फातोर्डा सिवरेज नावेले येता आनी नावेलेचे लोकांचे सिवरेज रस्त्यार येतात. कितें चल्लां हें? एक 6 वर्सां 7 वर्सां रे समजुपाक जाता. 1-2 वर्सां 3 वर्सां जायत ना कामच जालें. आनी हें पळय ऑफिशियली लेटर केलां हांवें सगळ्याक एजन्सीक मार्क केल्लें इन्क्लुडींग कलेक्टर धरून CM धरून हांवें सगळ्याक मार्क केलां. आतां जेन्ना लेटरां जाता तेन्ना कोण येवन हांगा काम करपाक लागता ना जाल्यार कांय करना. हें पळय हें ऑफिशियल लेटर आसा. हें लेटर सगळें म्हाका 2019 कंप्लीट जातली म्हूण सांगिल्ली. आतां 19 ती 7 वर्सां जालीं 18 करता. कितें हें फोन मारता दर वर्सा फोन भितर वता. आता ही चालू केल्ली परत फोन भितर गेला. हय, चालू करून केल्ली ती वयर आतां पळय परतून भितर गेलो फोन. कितलो भितर गेलो तो पळय. लोक पडटा हांगा येवन केन्ना लोकांक स्लीप जाता पडटा हें जाता. बरें करपा तरी जाय न्ही. आतां पळय आतां 1 म्हयनो उरला. आतां मे म्हयन्यान सांगतले की आमकां खणपाक मेळना पावस येतलो आमकां परमिशन मेळचो ना परतून डिसेंबराक फुडल्या अशें एवरी इयर हें चालू आसा. सो हातूंत थॉरली इन्व्हेस्टिगेशन करून पळोवपाक जाय. कारण पळोवपाचेच पडून वचूना कामूच जायना. सिवरेज आतां म्हाका सांग मडगांव फातोर्डेचें जाता आनी नावेले येता थंयच्या लोकांचें सगळें आनी नावेलेच्या रस्त्यार येता. सो दीस इज समथींग सिरियस आनी कितले पयस आसा नावेलेचे हांगा. आतां हांगच्यान सिवरेज प्लांट 700 मिटर सुद्दां ना. सो कळ्ळें पथेटीक कंडिशन. सो नोबडी इज इंट्रस्टेड. कळ्ळें कितें कोणाचें सांगपाक गेलें हें हाजेर कंप्लेन केली वायटपणां जाता. दे टेक इट पर्सनली. पूण ही परिस्थिती सिवरेजीची हांगा. वाळपय पुलिसांनी मंगळारा टॅनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम राबयली. वाडट्या गुन्यांवकारीचेर आळो घालपा खातीर पुलिसांनी ही मोहीम राबयली. वाळपय सयत होंडा केरी भागांत लेगीत पुलिसांनी टॅनंट व्हेरिफिकेशन मोहीम राबयिल्ल्याचें कळटा. कामा निमतान गोंयांत येवन भाड्याच्या कुडीत रावपी लोकांचेर निगराणी दवरपा खातीर ही मोहीम खूब म्हत्वाची आसा. राज्यांत गुन्यांवकारी घडणुको थांबोवचे खातीर सरकारान टॅनंट व्हेरिफिकेशन सक्तीचें केलां. भायल्यांतल्यान आयिल्ल्या लोकांक रूम भाड्याक दिवचे आदीं तांचें वळखपत्र आनी गरजेचे डॉक्युमेंट घर मालकान घेवप गरजेचें आसा. सरकारी येवजण्यांचो लाव लोकांक मेळोवन दिवपाक दुर्लक्ष करपी कर्मचाऱ्यांचेर कारवाय करतले अशी शिटकावणी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. गांवांतल्या लोकांक दर एका सरकारी येवजणेचो लाव मेळपाक जाय. सरपंच पंच हांचे सयत तलाठी पंचायत सचिव समाज कल्याण तशेंच हेर खात्याच्या कर्मचाऱ्यांची ही जबाबदारी आसा. जे कर्मचारी कामां करिनात तांच्या आड कागाळ करपाक पंचायतींनी फुडें येवचे अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. कारापूर सरवण पंचायतीच्या नव्या इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्याक मुख्यमंत्री उलयताले. आणि स्वयंपूर्ण गोंय जर करतले आसत जाल्यार पंचायतीचो खूब व्हडलो रोल आसता आनी लोकांचो. फक्त सरकारान ठरयलें म्हणून जावचें ना. आमी जेन्ना स्वयंपूर्ण गोंय म्हणटा तें स्वयंपूर्ण गोंय गांवांतल्या प्रत्येक लोकांक प्रत्येक सरकारी योजनेचो फायदो मेळपाक जाय. केंद्र सरकाराचें आसतलो राज्य सरकाराचें आसतलो आनी तें काम म्हणजे सरपंच पंच हांच्या बरोबर गांवांत आसलेलो तलाटी सेक्रेटरी सोशल वेलफेराचो स्टाफ जितके जाण जे स्टाफ पंचायतीन आसा त्या सगळ्या स्टाफाक तुमी तेंचो वेवस्थीत सर्वे करात गांवांत भोंवात तेंच्या कडेन चलात. जाला कितें सोशल वेलफेराचो स्टाफ RDAचो स्टाफ खंयचो ट्रायबलाचो स्टाफ हे सगळे जाण फक्त पंचायतीन आसता. तें काम एकदां कांयच करिना बरेचशे फावटी. ते येता केन्ना आनी केन्ना वयता. म्हाजो सरळ म्हणणें आहा की सरपंचाक आनी पंचाक अधिकार आसा की तांकां विचारपाचो तांकां तुमी चला आनी सर्वे करा म्हणून सांगता आनी अशें जर कोण काम करिना तांची कंप्लेन डायरेक्टली त्या डिपार्टमेंटाक दियात. म्हणजे सरळ म्हणणें आहा तांकां शो कॉज नोटीस इश्यू करूं येता किंवा तांकां हांगांतल्यान ट्रान्सफर करूं येता किंवा वेळ पडल्यार तांकां सस्पेंड सुद्दां करूं येता. सरकार तांकां पगार दिता लोकांचें काम करपाक. एखादें आमचें म्हणटा की अटल आश्रमाचो फॉर्म भरूंक जाय जाल्यार ताच्या घरा कडेन वचून तेणी भरचो. म्हजें स्पश्ट मत आसा एखादो आमचो दिव्यांग भाव आहा कोणाक पांय ना तेजो व्हिलचॅराचो फॉर्म तेणी भरचो ताका व्हिलचॅर मेळोवन दी पर्यंत तो फॉलोअप करचो. हाज्या खातीर तेजें काम आहा. ताका बेश्टो पगार दिना आमी. ताका पगार दितात ह्या खातीर तेणी गांवांत सातत्यान भोंवंक जाय वाड्या वाड्यार वचोंक जाय वाड्या वयल्यो समस्या सोदून काडपाक जाय.
खंयची तळ्याची आसतली वाटेची आसतली ही तितकेच म्हत्वाचें आसा. दुसरी गजाल गांवच्या लोकांनी ताका म्हणजे पंचायतीक आनी सरकाराक सपोर्ट करपाक. सांग्यार साळावली धरणाच्या कॅनलात बुडून एकल्याक मरण आयले. प्रकाश गांवकर अशें बुडून मरण आयिल्ल्याचें नांव आसा. आयतारा रातीकडेन कॅनला कुशीकच्या रस्त्या वयल्यान चलत घरा वतना पांय निसरून तो कॅनलात पडलो आनी ताका बुडून मरण आयलें असो दुबाव लोकांनी उक्तायला. ह्यान आदीं कॅनलात बुडून एकल्याक मरण आयिल्लें. कॅनलात बुडून मरपाची ही दुसरी घडणूक आसा. कॅनला कुशीक कसलीच सुरक्षा नाशिल्ल्यान थळावे लोक चाळावले. कोर्टाले सांगेना एक इन्सिडंट जालो तो म्हणल्यार प्रकाश गांवकर जो 55-57 एजीचो ते खंय तरी हे कॅनलाक बुडून मृत्यू जाल्ले आसा. हेची जे घटना घडली तो खंय राती खंयची तरी फंक्शनाक साकून फंक्शनाक गेल्लो आनी त्या फंक्शनाक साकून तो घरा परत येवना. तेजे नंतर फॅमिली रातची तेजो शोध घेवपा लागली मेळूना. पूण आयज सकाळी अरावंड 10 सुमार कोण हे सायडीन वयताले रोडा सायडीन वयतालो तो कॅनलात तेकून रोड आसा तेणी खंय तरी ताका सायड केलो आनी तेजे नंतर ही गोश्ट तेंची फॅमिली मागीर पुलिसाक कळयली. असो इन्सिडंट जो कॅनल आसा कोर्टाली जो व्हडलो कॅनल आसा हेजो असोच इन्सिडंट गेल्या वर्सा जाल्लो. लोकांचें म्हणणें आसा खंय तरी जो कॅनल आसा तेजी कुशी रोड आसा तेका कांयच सेफगार्ड ना सेफ्टी ना आनी हेका सेफ्टी आसची म्हणून लोकांनी आयज हेजेर प्रश्न उबारलेलो आसा. कित्याक जो व्हडलो कॅनलाच्यानी सामको तेकून असो पळय तो रोड आसा आनी खंय तरी हे सायडीन भुरगे वयता जाणटेली वयता आनी रातचे हांगा खंय तरी लायट आसना आनी हेचेर खंय तरी सेफ्टीचो इशू उबारला. ताका लागून आयज लोकांनी हे इन्सिडंटाचेर तो प्रश्न केल्लो आसा. सद्याक तेजी बॉडी सांगे पुलिसान पोस्टमॉर्टमाक धाडले आसा आनी हेजी फुडलो तपास सांगे पुलीस करतात. हांव गोमंतक टीव्ही खातीर सांगेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर. निमणे खंडणी प्रकरणांतल्या दुबाविताक धरपाक म्हापशे पुलिशेक येस आयले. दिल्ली पुलिसांच्या सहकार्यान गोंयांत हाडटाना ताणें मुंबय विमानतळाचेर पड काडिल्ली. पळयात पुराय बातमी. खंडणी प्रकरणात फरार आशिल्ले दुबाविताक धरपाक निमणे म्हापशे पुलिशेक यश आयले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका वर्सा पयलीं खंडणी प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्या मुंबयच्या वेवसायिकाक दिल्ली पुलिसांच्या मजतीन अटक केल्ली. मात मुंबय विमानतळाचेर पुलिसांक धुकलून ताणें पळ काडिल्ली. दिल्ली पुलिसांनी गुन्या फाटेच्या सहकार्यान ताचो सोद घेवप चालू केल्लें. मात तो आपली ठिकाणां बदलत आशिल्ल्यान पुलिसांच्या हाताक लागनाशिल्लो. निमणे इमाद खान ह्या दुबाविताक शेनवारा मुंबयत अटक केली. सोमारा ताका पुलिशेन गोंयांत हाडलो. गोमंतक टीव्ही खातीर स्नेहा सोटीकर. भाऊसाहेबांचो मोगो हो गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांचो पक्ष आशिल्लो. पूण सध्याचो मोगोपा हो माधवरावांच्या गोठ्यांतलो पक्ष जावन रावला. तुमकां कापस्ताद आसा जाल्यार पक्षाचें अध्यक्षपद जीत आरोलकरा कडेन दिवन दाखयात अशें आव्हान दीत प्रियोळचो आमदार तशेंच मंत्री गोविंद गावडे ढवळीकार भावांक उजरावन काडले. भाजपाक मोगो कडेन युती करपाची कसलीच गरज ना म्हणून मंत्री गोविंद गावडे परतून एक फावट उलयलो. शिरोडा मतदारसंघात वचून आपूण तांकां हरायला. एका तेंपार हेच लोक काँग्रेसीचे एजंट म्हणून काम करताले. तांकां फकत कमिशन, टक्केवारी आनी कदेल जाय. शशिकलाताई काकोडकरांचेर तांतयां शेवटून मारपी हेच लोक आपूण हे सगळे भोगून हाचेर मात करून राजकारणात फुडें आयला अशें म्हणून मंत्री गोविंद गावडेन ढवळीकार भावांक उजरावन काडले. भाजपा मोगोपा युती विशीं मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केल्ल्या स्टेटमेंटाचे फाटभुंयेर मंत्री गोविंद गावडे उलयतालो. 1999 आमी पयलीं हें केलो हो दुसरो जो अध्यक्ष तो हे करून उलयता पळय न्ही तो काळ्या आरश्यांनी गाडये बसोन ते जातले मरे का म्हणून प्रश्न करणारो गोविंद गावडे कुसनेरे. आनी खंयचे अध्यक्षपदाचे खंयचे मोगोचे घेवन बसल्या तुमी. हांवें सांगलां मरे की आमकां ह्या लोकांची गरजूच ना. कारण त्या पक्षा खातीर म्हज्या बापायनूय काम केल्लें आसात आनी गोविंद गावडेनूय काम केल्लें आसात. वेळार हे सगळे काँग्रेसीचे फुडारी आशिल्ले. हे काँग्रेसीचे हांव म्हणटलें एजंट आशिल्ले. फुडारी सुद्दां न्ही, हे एजंट आशिल्ले हांव म्हणटलो. इट इज प्रूव्ड. हांवें तुका हें घातलां 1999, 1998 हे सगळे आमकां सांगपाक येणारे मनीस काँग्रेसीक मत मार म्हणून. आनी ह्या मडकयच्या लोकांक सगळें खबर आहा. बाकीचे आतां कोणूय कितें उलो रे तांकां केका कितें मेळ आसतना चप्प करून एक बंडल मारलें. हेंकां कितें जाय जाणा मरे तूं. हांव सदांच म्हणटा हेंकां जाय पर्सेंटेज, हेंकां जाय कमिशन आनी ती खुर्चेची गरमिसाण. तेजे पली कडेन हो पक्ष बिक्ष पाड पडो. तुका एक सांगता
ह्या शशिकला ताई आज संवसारान ना. ह्या शशिकला ताईचेर ताती मारणारे हे लोक त्या शशिकला ताईक एस्कॉर्ट करून गाडयेन बसून तिका भायर काडणारो गोविंद गावडे त्या पक्षान आसतना त्या वेळाचेर आसतना तो हनुमंत नायक म्हणून दुर्भाटचो तोवूय एक आशिल्लो आनी आनी कितें उरलां. अध्यक्षपद जें आसत पळय न्ही तो म्हजो इश्ट आहा त्या जीत बाब आरोलकारा कडेन दिवपाची कापासता तांकां आसा तर दाखोवन दियात की हो पक्ष जो आसा पळय न्ही तो भाऊसाहेब बांदोडकराचो पक्ष म्हणून. नाल्यार हांव म्हणटलो जो स्टेटमेंटाचेर हांव गेली कित्येक वर्सां हांव उलयत आयिल्लो आसा हो माधवरावांतल्या गोठ्यांतलो पक्ष म्हणून. म्हजेर उलोवपा खातीर बरेचशे जाण बैल आनी म्हशी येतल्यो पण तांच्यांनी विचार करून उलयचो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ह्या आशिल्ल्या लंच टायम बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरां पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टूडेंट्स की तो निकल पड़ी है. मध्यरात्री ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह.